या मया या पदाक लागून संवसारभर नामना जोडिल्ल्या मये तळ्याक सध्या वायट दीस आयल्यात। संवसारीक पर्यटन थळ आशिल्ल्या ह्या तलावा कडेन पर्यटकांनी फाट केल्ल्यान तळ्याचेर सामसूम दिसून येता। पर्यटक येनात देखून आमचो धंदो बुडला अशी खंत वेवसायीक उक्तायतात। दिवचल तालुक्यांत आशिल्ल्या फामाद मये तळ्याक सध्या वायट दीस आयल्यात। एक तेंप असो आशिल्लो मयेच्या तळ्याचेर पर्यटकांची सदांच गर्दी जाताली, मात हळूहळू पर्यटकांचो आंकडो कमी जायत गेलो। 10 कोटी परस चड रुपया खर्च करून सरकारान ह्या तळ्याचो विकास केला, मात तळ्याक आदले वैभव मेळोवन दिवपाचे नदरेन मात यत्न जायनात अशी खंत थळावे उक्तायतात। आमच्या गोंयचो सीएम दोतोर प्रमोद सावंतान हेजेर एक्शन घेवन बस चालू केली टुरिजमाची बस चालू करून एक 4 दीस बसी येयल्यो, मागीर परत आहा तशें कंप्लीट बसी बंद। एक बस येवंक ना। मागीर तशेंच आमी आतां परत सरकारा कडेन मागता, आमच्या दोतोरा कडेन मागीर आमदार तेंच्या कडेन मागता आमी हेच्या परत आहा तश्यो बसी स्टार्ट करच्यो। हांगासर धंदो जालो सारको ठप्प जाल्लो आहा। हे सगळे धंदेकारान हांगासर रिणां काडून धंदो उबो केल्लो आहा। जर दिसाक हांगा एक बस येना आनी लोकल हांगा फक्त येयले जाल्यार लोकल ट्युरिस्ट, नाजाल्यार भायले अशे ट्युरिस्ट कोणूच येयना हांगासर। म्हणजे आदल्या सारकें हांगा ट्युरिस्टांची गर्दी ना। आदल्या सारके एक बस येना। पयलीं आमच्यो 20 वर्सां पयलीं 30 बसी येताल्यो ट्युरिस्टाच्यो, पण आतां एक बस येना हांगासर। इतलो आतां गोवोरमेंटान पयसो मोडलेलो आहा सरकारान, बरें डेवलपमेंट केलां, पण त्या जाग्यार कोणूच ट्युरिस्ट येयना। तेन्ना हेजेर आमच्या दोतोरान दखल घेवन कितें तरी विचार करून परत आहा तश्यो बसी स्टार्ट करपाच्यो आणि ह्या लेखाक आदल्या सारकें वैभव प्राप्त करून आनी तशेंच आमचे हे मयेलेक आहा तशेंच पयलीं आसले तशेंच हांगासर परत आहा तसो हे करून लोक हाडचे। ऑनलायन बुकिंगाची व्यवस्था आशिल्ल्यान अदीमदीं कांय पर्यटक बंजी जंपिंग प्रकल्पाचेर येवन घोस्त काडटात। हेर पर्यटकांनी तर मयेच्या तलावा कडेन फाटूच केल्या। पर्यटक बशी सुरू करपाची येवजण फसल्या अशी खंत वेवसायीक उक्तायतात। 20 वर्सां जालीं कोणूच ना हांगासर। आमी लोकां चाळीस भुरग्यांक पटा बरी, तांकां कांय ना। आतां डेवलपमेंट केला ते दुर्गाक पॅन्ट सुद्दां मारूंक ना, कांयच ना दुर्गाक। कितके कोटी मोडल्या तेंच्यांनी। एक बस ट्युरिजमाच्यो बशी 5 त्यो सुद्दां बशी येयना आतां। मदीं सुरू केल्ल्यो न्हू गे फाटल्या वर्सा। 21 दिसाक सुरू केल्ल्यो त्यो दाखोवपाक, परत कोण एक सुद्दां बस येवंक ना। म्हणजे आतां जर ट्युरिस्ट येयना जाल्यार तुमचे बिझनेस कसो कितें? म्हणजे थंड पडला कितेंच ना मागीर। तर तुमच्या जर गोवोरमेंटा कडेन मागणी कितें आहा? आमची मागणी ते थोडे तरी आमकां परत बशी धाडपाच्यो आनी आमचे स्पॉट परत चालू करपाचो गोवोरमेंटान। म्हणजे हांगा आदल्या सारकी कोण पर्यटक येयना आनी ह्या मया म्हणटा हांगा कोणूच ना। आणि आता बोटी बी चालू असता का? बोटी बी काय चालू ना। एक कंडिशन बी कोणी उडक्यो मारते ऑनलायन बुकींग म्हणून, आनी सगळे धंदे बंद आहा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।